भाग्यवंत पावलून तेसलोनिकारांक बरयलोलें पयलें चिटीवेलें वाचप. भावां भयणीनो, बोरवासो नासलोल्या हेरा मनशां परी तुमी कोणती बरीत जायना जावंक मरणाची न्हीद न्हिदतल्यांक तांचे विशीं सोत तें तुमी जाणो जाली म्हाका जाय. जेजू मेलो आनी पुनोन जिवन जालो म्हूण आमी तर सोत मानता. त्याच परी जेजूचेर भावार्थ दवरून मेल्ल्यांत तांकां देव तांचे बरोबर पोत्तून हाडटलो. सोम्याचे शिकवणींतलें आमी तुमकां सांगचें आसा तें हें: सोमी येता तेन्ना आमी जिवीं उरतल्यांत तीं मेल्ल्यांत तांचे आदीं वेचिना. तर हुकूम परगट्टल्या महादेवदूताचो ताळो घासतलो आनी देवाचो कोर्नो वाजतलो तेन्ना सोमी आपूण खासा स्वर्गावेलो देंवतलो आनी क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरून मेल्ल्यांत तीं पयलीं पुनोन जिवन जातलीं. त्या उपरांत आमकां तेन्ना पर्यान जिवीं उरतल्यांक क्रिस्ताक अंतराळार मेळचे खातीर तांचे बरोबर कुपांचेर उखलून व्हरतले. अशें आमी सदांकाळ सोम्या बरोबर आसतल्यो. देवाचे उतोणे, देवाचे वूड उपकार. देवाचे आयकलेल्या उतराक आमचो जबाब जातलो: प्रितुमेची मनसुबी करूंक परमेश्वर हो पळय येता. म्हणुया, प्रितुमेची मनसुबी करूंक परमेश्वर हो पळय येता. नवें गीत रचून गायात, परमेश्वराक वखाणात. शेकान शेक प्रितुमी वयर देवाक सोद गितां गायात. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रा मदें गाजोयात. सगळे पोरजांक कळोयात, तांची कौतूक विजमिता. जबाब: प्रितुमेची मनसुबी करूंक परमेश्वर हो पळय येता. परमेश्वर कितलो व्हरतो, मान भोवमान ताका फावो. आनी खंयचे देवाचें ताची इतलें भें धरचें? राष्ट्राचे देव कोण जाणोय? कान्यांतलो फकत बावल्यो, पूण आमचे परमेश्वरान स्वर्ग आनी संवसार रचल्यात. जबाब: प्रितुमेची मनसुबी करूंक परमेश्वर हो पळय येता. स्वर्ग सगळो आनंद भोगूंक उल्हासून आख्खो संवसार. खूब भरला दर्यासागर, आयकूंक दी ताचो गुणगुण. फळां सयत पिकाळ जमीन, बुरकुटूं आनंद भरीत. रानांतलीं सगळीं झाडां मुरगोटूं खुशाल भरीत. जबाब: प्रितुमेची मनसुबी करूंक परमेश्वर हो पळय येता. मनसुबी प्रितुमेची सगळी न्हीद संवसाराची पोरजांची करच्याक जोडटी परमेश्वर हो बेळ येता. जबाब: प्रितुमेची मनसुबी करूंक परमेश्वर हो पळय येता. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. गरिबांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका धाडला. सर्वेस्पराक जय. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू नाजरेताक आयलो, थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले संवय प्रमाणे सोनवारा दिसा तो देवस्थानांत गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो. इजायास प्रवाद्याचें पुस्तक ताका काडून दिलें आनी पुस्तक उसयतना अशें बरयलोलें आसा तें ताका मेळ्ळें. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला, गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका परगटूंक आनी कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलमांक सांपडलेल्यांक सोडूंक आनी सर्वेस्पराचे कुरपेचे वरोस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी पुस्तक कळून आनी ते सेवका कडेन परतून दिवन तो बसलो. देवस्थानांत आसलोल्या सोमेस्तांचे दोळे ताचेर लायलोले आसले. तेन्ना ताणें तांकां सांगूंक सुरू केलें,
आतांच आयकल्लें हें शास्त्र लेगीत आयज खरें जालें. आनी सगळीं ताका साबासकी दितालीं आनी ताच्या तोंडांतलीं भायर सरतालीं ती माणकुलीं उतरां आयकून अजाप जातालीं. ताणीं म्हणलें, हो जुजेचो पूत न्हय? आनी ताणें तांकां जाप दिली, वय जा, तुकाच तूं बरो कर. ही म्हणणी दुबावावीण तुमी म्हाका लायतल्यात आनी म्हणटल्यात, काफर्नामांत तुवें जायतें केलाय म्हूण आमी आयकलां. ते हांगाय तुज्या खाशा गांवां कर. मागीर ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या खाशा गांवांत मान मेळोसो ना. आनीक एक सोत तुमकां सांगतां, एलिजाच्या काळार 3 वर्सां आनी 6 म्हयने सोर्ग धांपून उरोवन आख्ख्या देशांत व्हड बूक पडलोली. तेन्ना इस्रायलांत जायत्यो विधवा आसल्यो, पूण सिदोन मुल्कांतल्या सारेप्ता नगरांतले विधवेक काडून तांतले एकलेय सुरी एलिजाक धाडलो ना. तशेंच एलिसेव प्रवाद्याच्या काळार जायते कडकार आसले, पूण सिरेच्या नामानाक काडून तांतलो एकलोय नितोळ जाल्लो ना. आनी हें आयकून देवस्थानांत आसलीं तितलीं तिडलीं आनी उठून ताका शारा भायर गायलो. तांचें शार बांदलोलें आसा त्या दोंगराच्या माथ्यार थावन ताका सोकला शेवटून उडोवंक थंय पर्यंत ताका घेवन गेलीं. पूण सारको तांचे मदल्यान चलून तो आपले वाटेन गेलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानये वाकानी तुका क्रिस्ता. नियाळ, मुखेल वोळ आनी सर्वेस्पराच्या उपकाराचें वरोस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. नियाळाक आदार, रुचनार देवान म्हाका आनी तुका व्हडट्या मोगान रचून एक कार्य दिवन ह्या 4 दिसांच्या संवसारांत पाठयल्यात. जेजू संवसारांत येवच्या आदींच इसायस प्रवाद्यान पाकीत केल्लें, जेजू अभिक्षेत संवसारांत येवन सोडवण करतलो. शुभ वर्तमान आमकां कोळीत करता. नाजरेताक देवस्थानांत गेल्ले कुडीन पुस्तकांचो कवळो उस्तयतना तेंच बाकीत जेजूक मेळटा. आनी खरेपणीन जेजू गरिबांक बरी खबर परगटली, कोयत्यांक सुटका आनी कुड्ड्यांक परतून नदर दिली आनी जायते हेर विस्मितां केली. हेच उपकार परगट करूंक आनी एक बरेपण आमच्या गोरजेवंतांक, ओनीत भोगतल्यांक, जुलुमांक सांपडलेल्यांक आदाराची जावंक तुका आनी म्हाका खेरीत जेजूचो उलो. ओनीत जायती चल्ल्या, रात्यां मदें पर्यावरणाचेर आक्रमण करतात, झाडां रूख कातरून रानां काबार करतात, घोराब्यांनी फुटी आनी शेजाऱ्यां मदें वाद विवाद, बोरवोसो नोपयत जाला. We cannot do great things, but small things in great love. Saint Mother Teresa. तेसोलिकारांक चिटींत पावलू आमकां बोरवोसो गोट धरूंक आनी मेल्यांत तांकां जेजू पुनर्जिवंत करतलो म्हूण खात्री दिता. स्तोत्र आमकां रोचनार देव, पदवेदार देव म्हूण स्पश्ट करता. ताका सगलो मान दिवंक फावो. देवाक आर्गां दिवन देवाच्या उतराच्या आदारान समाजान बरें करूंक फुडें सरुया आनी बोरवोशान जिवया. मागणें, बरें संबंद निर्माण करूंक आनी बोरवोशान जिवंक आमचेशी तूं राव जेजू.